गोयचो सगळ्यात पयलो ऑफशोर कसिनो कारावेला नव्या रुपान परत मांडवीत पावलो. एमव्ही रॉयल फ्लोटेल डेल्ट इन कारावेलान ब्रेस्तारा मांडवीत एंट्री मारली. ह्या बोटीत रावपाक रूम, रेस्टॉरंट, स्पा आनी कसिनो आसतलो. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे आनी पेन्नादी फ्रांक पंचायतीन ह्या पयलींच ह्या कसिनो आड आवाज चडयला. सरकाराच्या कॅबिनेट निर्णया प्रमाण हो फ्लोटेल मार्च 2017 मेरेनूच मांडवीत उरपाचो. मांडवीत परत आशिल्ले तशे 5 कॅसिनो जाले. कॅसिनो कार्वेला नवे रूप घेवन मांडवीत देवला. कार्वेला हो गोंयचो सगळ्यांत पयलो ऑफशोर कॅसिनो. ताच्या लायसनाचेर आतां डेल्ट इन ग्रुपान एमव्ही रॉयल फ्लोटेल डेल्ट इन कार्वेला हो कॅसिनो हाडला. फाटलीं 2 वर्सां चर्चेत आशिल्ल्या ह्या फ्लोटेल कॅसिनोन ब्रेस्तारा मांडवीत एंट्री मारली. डॉल्फिन नुस्त्या भशेन दिसपी हो कॅसिनो मांडवी न्हंयत बिट्टोणा वटेन दवरला. ह्या फ्लोटेल हॉटेलांत 12 बेडरूम, 2 ड्युप्लेक्स रूम आसात. रेस्टॉरंटूय आसा. त्याच बरोबर कसिनो आनी स्पा ह्या बोटीत आसा. कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटले म्हूण बीजेपीन फाटले वेंचणुकेक उतर दिल्लें. त्या उपरांत कॅसिनो मांडवीत दवरूंक सरकार वेगवेगळी कारणां सोदीत आसा. मार्चांत मंत्रिमंडळ बसकेंत कसिनोचो मांडवींतलो स्टे मार्च 2017 मेरेन वाडयलो. कसिनो आड पणजेचो आवाज आतां नव्या फ्लोटेलाक लागून बिट्टोण मेरेन पावतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लायटी खातीर जावपी कोळशाच्या खणींच्या फुडल्या पावणीत गोंय सरकारान जाय जाल्यार वांटेकार जावचे म्हूण केंद्रीय उर्जा मंत्री पियुष गोयल उलयला. गोंय सरकारान छत्तीसगडांतली कोळशाची खण सुप्रीम कोर्टात कोल स्कॅमाक लागून वगडायली. 2022 मेरेन मोदी सरकार जगातलो सगळ्यात मोठो रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प उबो करतलो म्हणून तो उलयलो. सगळ्या राज्यांच्या वीज मंत्र्यांची दक्षिण गोंयांत 2 दिसांची परिशद चल्ल्या. Coal block which was allotted to Goa was cancelled by the Honorable Supreme Court of India, and after that now there's a fresh round of allotment happening to different states. Possibly the next round of power coal blocks being allotted for power, I'll invite the state government of Goa to also bid for that coal block, and we'll be happy to give a coal block to government of Goa. We are very well on the track to achieve 1 lakh megawatt of solar by 2022. All the 29 states are cooperating with us, because of which we are confident that speedily and skillfully we will be able to serve the people of India honestly and with a dimension to serve the poor of India, the farmers of India, the people in Eastern India who have been deprived of this basic element of power for years and years. So that is the speed with which this is being rolled out across India. Andhra Pradesh will soon be 100% LED. They are going so fast in their program, and I must compliment you and Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu. It's about 3 o'clock in the afternoon. Power is available in some places at 2 rupees 81 paisa. Oh no, this is a very interesting thing. Power is available across India at 2 rupees 81 paisa. Anywhere in India, if any state government wants power, this is a nice unique timing. I have not done it by purpose, ladies and gentlemen. It's a coincidence that I am addressing the press. Maybe it is a good omen that the press started 30 minutes late so that this could happen. That is the strength of technology. It helps tell the people that power is available and puts pressure on all of us to give power to the people 24/7 and stop this load shedding. देशात मोठ्या प्रमाणात चोरया लायट वापरतात. फुडल्या कांय दिसांनी लायटीच्या चोरया आड मोहीम सुरू करतले म्हूण केंद्रीय वीज मंत्री पियुष गोयल उलयलो. Pick up the campaign against power theft, and any support you require, we'll be happy to give for that. But if we can work together in the spirit of collaboration that we have witnessed in the last 2 years, I have no doubt in my mind that in the next maybe 2, maybe 3 years at best, we can achieve the dream of 24/7 affordable, sustainable, environment friendly power for all. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. गोंयचो नामनेचो लेखक दिलीप बोरकार आनी युवा लेखक अन्वेषा सिंगबाळाक साहित्य अकादमी अवॉर्ड फावो जाला. बोरकाराक ताच्या पिंटूची काळभोवणी ह्या बाल साहित्याक लागून पुरस्कार मेळ्ळा. अन्वेषा सिंगबाळाच्या सुलूस कविता झेलाक पुरस्कार मेळ्ळा.
मणिपुरात साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाच्या बसकेत हे पुरस्कार जाहीर केले. हांगा बाल साहित्याचो पुरस्कार जो आसा तो मेळिल्ल्यान पयलींच्या पुरस्कार परस चड खोशी जाली अशी म्हाका सद्याच्या वातावरणाक लागून दिसची पडटा. आयज म्हाका ह्या पुस्तकाक पुरस्कार मेळ्ळा बाल साहित्याक ताची एक वेगळी खोस भोगता. ताचें कारण म्हळ्यार सद्या आमी आमच्या भाशा माध्यम प्रश्नाचेर कितें करतात तेंच आमकां कळना. आमकां कोंकणींतल्यान शिक्षण जाय, मराठींतल्यान शिक्षण जाय, इंग्लिशींतल्यान शिक्षण जाय अशे आमी मुद्दे घेवन झगडटात, पूण आमी भुरग्यां कडेन लक्ष दिसना. आमकां खरें म्हळ्यार आमची भुरगीं जीं आसात जांकां कळपाक जाय की आपणें खंयच्या माध्यमांतल्यान शिक्षण घेवपाक जाय, आनी तशें जर घडटलें जाल्यार आमी भुरग्यां मुखार बाल साहित्याची सशक्त अशी साहित्य दवरुपाक जाय, जें ह्या आदीं जालां पूण मोठ्या प्रमाणांत जावना. आनी आमकां आतां आमचें माध्यम थारोवपाचो निर्णय भुरग्यां कडेन दिवपाक जाय. त्या पुस्तकाची म्हजो प्रवर्तक जो आसा तो डॉक्टर सुबोध केरकाराचो चलो पिंटू म्हूण आशिल्लो. तो रोखडोच 10 वर्सां आसतना एका दुयेंसाक लागून भायर पडलो. त्या हातूंतल्यान हांवें ती स्फूर्ती घेवन हें पुस्तक बरयलें. खूप बरें दिसता पुरस्कार मेळ्ळा की खोशी जाताच, पूण म्हाका दिसता एक ध्येय घेवन जे लोक वावुरतात ते मागीर साहित्यीक हातूंत जावं ना जाल्यार खंयच्याय सामाजीक फिल्डान जावं, तांणी म्हाका दिसता आपल्या ध्येया कडेन चड लक्ष दवरूंक जाय. म्हणजे आतां हांव कोंकणी साहित्यान बरयता खरें, पूण हांव स्वताक एक कार्यकर्तो पयलीं समजता, आनी त्या खातीर हो पुरस्कार हे मान सन्मान हे खंय तरी म्हणजे ह्या वाटचालीन येतलेच, पूण ताज्या पेक्षा जे काम करपाक जाय ते खूब मोठें आसा आनी ते काम करत रावपाची म्हाका दिसता एक शक्त मेळूं आनी ह्या पुरस्कारान ती वाडूं इतलें जावं म्हणून. हो पयलेंच पुस्तक म्हजें. फुडल्या म्हयन्यान म्हजें दुसरें पुस्तक प्रकाशीत जावपाचें आसा. हे 2011 वर्सा प्रकाशीत जालें. हाची श्रेय कोणा दी? श्रेय खूब जाण, व्हडलें लिस्ट आसा खूब जाण, पूण एका मनशाची याद म्हाका सदांच आसतली आनी तो म्हणजे म्हजो बापूय. म्हणजे जी प्रेरणा म्हाका साहित्य बरोवपाक मेळ्ळी, कदाचित हांव म्हणून कोंकणीच्या मळार वावुरपाक मेळ्ळी, ती ताच्या कडल्यान मेळ्ळी. म्हणजे तोय बी बरयतालो आनी तोय बी कोंकणीचो कार्यकर्तो आशिल्लो. मडगांवां मालभाटांत दिसा उजवाडी दोगा बायलांच्यो सरपळ्यो फारायल्यो. पुलिसांनी खंय नंबर प्लेटी नासतना पल्सर गाडी घेवन भोंवपी तिगा भुरग्यांक दुबावीत म्हणून धरल्यात. भुरगे खंय आपूण शिरोडेचे म्हणून सांगतात. धारवाडचे इराणियन गँग सुद्दां अशेच नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो पल्सर घेवन असल्यो चोरयो करपाक भोंवता म्हणून मडगांवचो PI सांगता. There are two incidents of chain snatching in a similar place around Malbhat area. So we put our patrolling over in the Vidyanagar area. I was physically present over there. Still they managed to do it in the interior part of the Malbhat area. So we are recording statement of the two men, and we have brought 3 people, suspicious people without number plate. We are doing our possible efforts to control it. People should understand that old women moving alone, they are doing targeting such women. These are especially those Iranian who are coming from Dharwad area. So similar type of bike is being used at 220 Pulsar. So we have found one 220 Pulsar today, but we have to interrogate these people. They are from Shiroda. This is the vehicle is found without number plate. So we are interrogating them. सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हणून सांगून तोपी घालपी एकल्याक कुडचडी पुलिसांनी धरलो. स्वप्नील उर्फ ऋषिकेश नायक व 20 वर्सांचो तरणाटो सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हणून सांगून लोकांक तोपी घालतालो. ताणें आतां मेरेन लोकांक वट्ट 10,73,000 रुपयांची खंय तोपी घाल्या. केपे JMFC कोर्टान ताका 7 दिसांचो रिमांड दिला. ऋषिकेश नायक हमसे 5.5 लाख रुपए लिया, गवर्नमेंट जॉब देगा बोल के. कौन सा डिपार्टमेंट? सर्व शिक्षा अभियान. आप किधर गए? और क्या बोला वो कि मैं गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट सर्व शिक्षा अभियान का. तो उसके हिसाब से बोला हमको 5.5 लाख रुपये लगेगा बोल. बाद में आप किधर गए? हम छत्तीसगढ़ का है. मैं उधर से तुम आइए इधर. मैंने हमको फ़ोन किया था अपना दोस्त, वो भी जॉब कर रहा है. तो बोला मेरे को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला है सर्व शिक्षा अभियान का. तो मैं बोला उसको कि मेरे लिए जॉब देखो यार. वो बोला ठीक है देखता है, जब बुलाएगा तो तुम आना बोला. तो मैं बोला ठीक है. तो एक दिन फ़ोन किया 7 तारीख को अपने को. तो हम वहाँ से छोड़ के सीधा यहाँ आया ड्यूटी छोड़ के.
पैसे कितने दिए? पैसा 7 तारीख को 50,000 रुपये बिना के अकाउंट में डाला। फिर उसके बाद जब 9 तारीख को पहुंचा यहाँ गोवा में, तो पापा को बोला फिर 2.5 लाख रुपये लगेगा, फिर बोल रहा है तो फिर 2.5 लाख रुपये फिर अकाउंट में डाला बिना के। और पूरा केस निकाल के उसको और ऋषिकेश नायक को दिया। राउंड कप में क्या उसका होटल का बिल आया, तो उसको पेड करने के लिए इसने चेक दिया, तो चेक बाउंस हुआ तो पुलिस वाले लोग ऑनर है ना कंप्लेंट किया कानपुर में, कंप्लेंट किया तो पुलिस वाला आया, फिर पकड़ के लेके गया हमें। तो तुम थे उधर? नहीं, वो 2 लड़के थे, मेरे को ऋषिकेश ना अगोड़ा लेके गया था, ओके। ऋषिकेश आया हुआ था। बस तुम उनको पकड़ा तब पता चला ये सब ऐसा हुआ? हाँ, जब हम लोग को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेके गया तब जाके पता चला कि ये सब फ्रॉड है। और वो अपुन का कौन है बोलता था सर्व शिक्षा अभियान का? रेसिडेंट है वो, सर्व शिक्षा अभियान का। और उसके पास सील वील साइन वाइन सब मारता था, और हर बात पे ना वो लिख के दूंगा बोलता है, कहीं भी आप केस करो बोलता। अरेस्ट करून 7 दीस रिमांड घेतला। जरा इन्क्वायरी करता तेजेर आमकां डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे, जेन्ना अरेस्ट केले डॉक्युमेंट्स, पासबूक, थोडेशे कॅश 12,600 कॅश एंड फेक डॉक्युमेंट्स, डबल स्टॅम्प, हे आमच्यो काही वस्तू मेळ्ळ्यो ज्यो हेतूंतल्यान क्लियर कळ्ळें हो फोर्जरी चिटींग करून इनवॉल्व आहा म्हणून। तेजे नंतर तेगे साथीदार एकलो आनी आसा ते मेळपाचे आहा, तेकाय आमी अरेस्ट केला। अमावंट आतां सद्याक 4 जाणांनी हें दिलां आमकां, एक लेडीज आनी 2 जाण आसा, सगळे टोटल 4 जाणांचो 10,73,000 चिटींग केलें आसा। हेज्या पयलीं ते भुरग्याक आमी कंप्लेन करून ती केस चार्जशीट केली आसा, सिमिलर टायप ऑफ केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड 2014। घेऊया एक विराम।